मिटींग जाल्या आनी मिटिंगेन म्हणजे मेन चर्चा आसली की मुख्यमंत्र्यांची घोशणा केल्ली चवथी पयलीं की फुकट मिटर दिवपाची सगळ्या टॅक्सीकारांक आनी त्या संदर्भान आमी मिटींग आयज दवरलेली. जे उपस्थितीत सगळे टॅक्सी ऑपरेटर जे आसले तेंचे कडेन चर्चा केल्या उपरांत थोड्या जाणांनी आपलें मत थंय मांडलें की ते चवकशी करपाक जेन्ना गेले मिटर इन्स्टॉलेशन सेंटरां जीं आसा त्या सेंटरांचेर जेन्ना गेले तेन्ना थंय तांकां मिटर फुकट बसोवपाचे आमकां रिटर्न कांयच आदेश येवंक ना. कितेंच्या तांकां थंय सांगलें गेलें कितें आनी जर मुख्यमंत्री पळय ज्या तरेन पळय स्टेटमेंट काडटा पळय हितूनच्यान निव्वळ दिसून येता की राज्याचे 3 मंत्री मुख्यमंत्री आनी वाहतूक मंत्री आनी तेंच्या वांगडा कॅप्टन ऑफ फोर्स मिनिस्टर निव्वळ टॅक्सीकारांचे म्हणटा पळय ती तेंच्यांनी थट्टा चलयल्या फकाणां चलयल्या हें दिसून येता हांगासर. आयज जवळ जवळ 1.5 वर्स जाले सेंट्रल गव्हर्मेंट फिटनेस एक्सटेंशन करता म्हणून खंय तरी गाडी रस्त्यार हाडपाचें एक प्रोविजन आसा एक्सटेंड करता म्हणून ऑर्डर काडून पूण पळोवपाक गेले जाल्यार आयज गेले 1.5 वर्स जाले ह्या मिटराच्या प्रकरणाक लागून कोणाक गाडी पासींग करपाक मेळना, कोणाक आपले परमीट ट्रान्सफर करपाक मेळना, कोणाक आपले परमीट रिन्यूवल करपाक मेळना आनी ज्यो सगळ्यो एक्टिविटीज ज्यो आहा एचजीटी कोणाच्यो ट्युरिस्ट व्हेकल आहा ती वर्सां जाल्ल्या कारणान एचजीटी जाता हे सगळे प्रोसेस जे पळय आहा हे खंय तरी आयज स्टॉप दवरलेले आहा. फक्त अट कितें आहा की मिटर बसय मागीर यो खंय तरी ब्लॅकमेलींग हें चल्लेलें आहा. हे ब्लॅकमेलींग आहा पळय तेका लागून आयज टॅक्सीवाल्याक आनीक चिड्डुपाचो प्रयत्न चल्ला सरकाराचो. गोवा मायल्स हाडून चिड्डुपाचो प्रयत्न चल्ला तो चल्ला पूण सरकार आनीक हे सगळे स्टॉप दवरून प्रोसेस हांगासर तांकां चिड्डुपाचो प्रयत्न जेन्ना आमकां करता तेन्ना खंय तरी सरकाराचे दुपट्टी धोरण पळय जें आसा हें उघड जाता. कारण एका वाटेन सांगप की आमी फुकट मिटर दिता म्हणजे सगळें सॉल्व जाल्ल्या भशेन घोशणा करप आनी एका वाटेन ज्या ती जैसे तेच तशीच भुमिका दवरप ऑफिशियल कांयच ना. आतां पयर मुख्यमंत्र्यान जो स्टेटमेंट केला हेची चवकशी जर केली जाल्यार ऑफिशियल अशें कांयच हें जावंक ना प्रोसेस जावंक ना. जे पुटअप जावपाक जाय जे नोट मूव जावपाक जाय कितें तेचो हेका कांय अर्थूच ना. पूण खंय तरी दिसता कितें मुख्यमंत्री जो पळय आहा गोंय राज्याचो हो निव्वळ थट्टा चलयल्या हेणी सगळ्यांची आनी हे ग्रांटेड घेवपाक लागलेले आहा लोकांक. तेका लागून ह्या गोश्टीचो ह्या आमी निशेध करपाक आयज आमी मिटिंगेन ठराव घेतलेलो आहा. सगळे जे आमचे टॅक्सी ऑपरेटर आमी जे उपस्थितीत आहा आमी ठराव घेतलेलो आहा की जे पळय हे सरकार आयज आमची थट्टा चलयता ज्या तरेन पळय फकाणां मारता ह्याचो निशेध करप ह्या सरकाराक खंय तरी तेंचो जागो दाखोवपाची गरज आहा. आनी त्या दृश्टीन आमी ह्या आझाद मैदाना वयल्यान 2 ऑक्टोबराक ज्या तरेन गांधीजीन देश स्वतंत्र करपाक पदयात्रा काडलेल्यो वेगवेगळी आंदोलनां केल्लीं त्या तरेन आमी ह्या आझाद मैदाना वचून 2 तारखेक आमची पदयात्रा सुरवात करतले. पयलीं आमी नॉर्थ गोवा घेतला. ह्या नॉर्थ गोवांतल्यान आमी हांगरसून जे स्टार्ट करता आझाद मैदाना वचून पणजे मतदारसंघातून ते डायरेक्ट आमी केरी पर्यंत वयतले. तितूनच्यान वेरेच्यान नेरूल कांदोळी मागीर आमचो कलंगूट असो जो भाग आहा आमकां म्हयनो लागात किंवा 1.5 म्हयनो लागात तितलो टायम एक्सपेक्टेड ना सारको फायनल ना. ज्या तरेन चलून डिस्टन्स कवर जाता त्या तरेन तितले दीस लागतले. हेच्या फाटलो हेतू म्हणजे कितें की हे भारतीय जनता पार्टीचे जे सरकार गोंय राज्यान हे सरकार अत्यंत प्रमोद सावंताचे निर्लज्ज नालायक आनी मोगलांचे सरकार ह्या सरकाराक म्हणटा उतारूच उरलेलें ना. सरकाराचे मंत्र्यांक जर मंत्र्यांकूय खंय तरी तेंची भुमिकाच स्पश्ट ना. मंत्र्या भितरूच मंत्री एकामेका कडेन झगडात आसता आनी खंय तरी हेचो फटको जो आहा हो खंय तरी सगळे सामान्य मनशांक राज्यान भरलेलो आहा. तांकां दिसता की आमी चवथीक लोकांक धान्य वाटले म्हळ्यार लोक आमकां मतां घालतले अशें दिसता पूण तशें ना तें की धान्य घेवन आनी कितें करून लोक मतां घालतले हे तेंच्यांनी विचारपाचें आनी लोकां भितर अवेरनेस करपाक जे ह्या सरकाराचे कितें कितें पळय घोटाळे आहा जितल्यो भानगडी ह्या सरकारान केल्या हो प्रमोद सावंत जेन्ना सांगतालो सगळ्यान पयलीं मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत हे आपूण म्हादई वाचयतलो आनी आपली ती आवय म्हणून ते म्हादई वाचोवपाक कितें पळय प्रयत्न केल्या
त्याच्यात ते मिटर टॅक्सीचे आसात किंवा आनी कितें आसा हे सगळे मदले विशय आमी एक एक दीस त्या पदयात्रेन आमी घेतले आनी लोकां भितर जनजागृती पळय आहा ती कोस्टल बेल्टान करतले. पयलीं आमी नॉर्थ गोवा घेतले आनी नॉर्थ गोवा कवर जाल्या उपरांत आमचो फुडलो निर्णय आसतलो सावथ गोवा करपाक. हेतूय हेच्या फाटलो एकूच आसतलो कितें की ह्या सरकाराची भुमिका हे सरकार कशा रितीन चलता हे सामान्यांतल्या सामान्य लोकां पर्यंत पावोवपाक. ज्या ज्या भागांच्यान आमी वयतले थंय थंय आमच्यो कॉर्नर मिटिंगो जातल्यो प्रत्येक स्टँडांचेर. त्या मिटिंगेनी आमी ह्या सरकाराचो कितें पळय पाडो आहा तो सगळो वाचतले. आयज दुर्दैव आमकां अशें दिसता की आमी हायकोर्टाची ऑर्डर घेवन एपाचेर डेवलप करून जेन्ना फुकट सरकाराक एप डेवलप करून दी म्हणटा मिटर ऑपरेट करपाक किंवा मोबायल एप्लिकेशन चालू करून दी म्हणटा थंय हे सरकार जवळ जवळ 34 कोटी खावपाक लागून कमिशन खावपाक लागून 34 कोटीचें प्रोविजन करता आनी खंय तरी मिटर लागू करपाचो निर्णय घेता. म्हणटो अशा कमिशन खोर सरकाराक अशा दिवाळखोर सरकाराक जे राज्याची दिवाळे काडपाक येयला कितें त्या सरकाराक खंयच्या तरेन तरी आमकां खंयच्या रितीन बूट शिकवप म्हूण ताका लागून आमी हो निर्णय आयज घेतलेलो आसा की सामान्यांतले सामान्य लोकां पर्यंत दारादार वचा हे सरकाराचो पाडो वचा. आयज हांकां धान्य वांटपाक पयशे येता हेंचे कडेन खंयच्यान येता की सगळे मंत्री जे आरे करप्शन करपाक लागलेले आहा. आयज वॅक्सिनाचेर उलयत जाल्यार वॅक्सिनाचेर मुख्यमंत्री म्हणटा 100% वॅक्सिन घेतले. ताका खबर तरी आहा काय म्हणटा की कितल्याशाच लोकांनी अजून वॅक्सिन घेवंक ना. राज्याचो हेल्थ मिनिस्टर कोण तो आयज कळपाक मार्ग ना. मदींच येता प्रमोद सावंत आपूण म्हणटा हेल्थ मिनिस्टर मदींच आनी कोण येता तो म्हणटा आपूण हेल्थ मिनिस्टर. अशा तरेन हे सरकार जे पळय चल्लेलें आहा पळय हे सरकाराचो ठाव ठिकाणो कांय ना म्हणून हांव ताका पसारकार म्हणटा. पसारकार सकाळीं एक किंमत सांगता वस्तू तीच आसता. दोनपारा दुसरो गेलो जाल्यार ताका तीच किंमत दुसरी सांगता त्याच वस्तू आनी सांजचो गेलो काय तिसऱ्या मनशाक तिसरी किंमत सांगता वस्तू तीच आसता. तसो हो मुख्यमंत्री पसारकार जाला आनी ह्या मुख्यमंत्र्याक आनी ह्या भारतीय जनता पार्टी खंय तरी तांचो योग्य जागो दाखोवन तर दितले जाल्यार आमकां ह्या पदत यात्रेंतल्यान आमी सगळे कडेन जनजागृती करपाचें ठरयलां. तुमकां कितें पयलीं आमी हें ठरयलां नॉर्थाक 2 तारखेक नॉर्थाच्यान स्टार्ट करतले गांधी जयंती दिसा आनी आमचो पयलो मुवमेंट आसतलो कोस्टल बेल्टांतल्यान मांद्रे पर्यंत वचपाचो. जे सगळे मतदारसंघ येता आमी अपील करता सामान्य जनतेक अपील करता पंच कोण आहा सरपंच आहा हांकां आतां आमकां तेंच्यान दाखोवन दिवचें की टॅक्सीकारांची सहानुभुती सगळेच दाखयताले इतलो ते आमदार दाखयताले मंत्री दाखयताले पंच दाखयताले सरपंच दाखयताले टॅक्सीकारा बद्दल सहानुभुती दाखयताले सामान्य जनताय सहानुभुती दाखयताली. तेन्ना आमकां पळोवपाक जाय की कितली सहानुभुती आहा आनी कितलो पर्यंत पंच हे ते तेंच्या भागान पावल्या उपरांत त्या पदयात्रेचें स्वागत कितल्या प्रमाणान करता. ऑपोजिशन कितें करता. आयज राज्यान फावल्या कित्याक ऑपोजिशन ना राज्यान. ऑपोजिशन काँग्रेस पक्ष आसात ते कोणाचे कसले विशय घेतलेले आमी आयज पळयना. तो आम आदमी पार्टीवाला तो थंय ते धान्य लोकांक दिला ताका खंय बरड लागला ते लोक बॉब मारता तेजे धान्य पिड्ड्यार जाल्ले दिला म्हणून तो थंय कांय ना येवन डेली प्रेस कॉन्फरन्सात घेता तांकां आवड्यांक ते कांयच पडलेलें ना. गोवा फॉरवर्ड जाल्यार तो खंय नाल्ल फोडटा तेंच कळना. म्हणटो अशा परिस्थितींनी ऑपोजिशन सगळे पळय विकुल्लेले आहा. कोण ऑपोजिशन तो धवळीकार आमकां मिटर लायले आनी खंय गायब जाला तोच कळना. खंयच्या बिळान वचून बसला पळय तो रानान म्हाका दिसता शिव रानान गेला त्या रानान शिवाक सोदता आसतलो वचून परत इलेक्शनाक हाडपाक जाता न्हेसून हाडून एकदां शिवाक उबो करूंक जाय लोकांच्या फुड्यान म्हणटा रानान सोदपाक शिवाक भोंवता आसतलो म्हणून ऑपोजिशनूच ना म्हणून ह्या परिस्थिती येयल्या सगळ्या भुरग्यांचेर. जे सेल्फ एम्प्लॉयड भुरगे आहा जे ह्या धंद्यान बसवाले जाय टॅक्सीवाले जाय रिक्षावाले सगळ्यांचेर आयज उपासमारी येयल्या पळय ती पाळी येयल्या ती हेका लागून ह्या अकार्यक्षम सरकार आनी अकार्यक्षम ऑपोजिशन. फक्त हे युतीचे आनी स्वप्नां चित्ता काँग्रेस मिटिंगेन आमचे 24 येतले आनी 23 येतले तशें ना ते. आमकां पळोवपाक जाय कितलो लोक आमकां सहानुभुती दाखयता कितलो लोक सपोर्ट करता ताका लागून आमी ही यात्रा काडपाचें ठरयलें. स्टार्टींग पॉयंट आयज मैदाना वयरसून सकाळीं 10 जातले आनी 5:30 काबार जातली. खंय पावता थंयच्यान परत त्या दिसाच्यान थंयच्यान स्टार्ट जातली खंय पावता 5:30 काबार जातली अशें डेली चालू उरतलें. हय म्हणजे पणजेच्यान स्टार्ट जावन मांडोळी ब्रिजा वयरसून वेरेच्यान कांदोळी मागीर आमचो कलंगूट शापोरा शिवोली आनी मोरजी मागीर मांद्रे
हरमल आनी केरी. कितले एक्सपेक्टेशन टॅक्सी खाली आसतले की कोण टॅक्सी ओनर आसतले की कोण आसतले? हय टॅक्सी ओनर सगळे. आनी सावथाक टॅक्सी ओनर सगळे. कितले दिवस कंप्लीट जातले? ना सावथाक अजून प्लॅन करूंक ना आमी फक्त नॉर्थाचो प्लॅन केला. कित्याक सावथाक आमकां कितले दीस लागतले हें कळना अजून. कित्याक कितले डिस्टन्स कवर जातले. कित्याक आमकां सगळे कडेन स्टँड वायज मिटिंगो आहा. पण आतां समजा आमी वेरे आतां पयलीं आमची मिटींग पणजेचे सगळे टॅक्सी ऑपरेटर आमी आझाद मैदानार घेतले. मागीर ती मिटींग जाल्या उपरांत वेरेचो भागा थंय स्टँड बी कांय ना तो चलोन कवर जातलो. मागीर नेरूलच्यान सगळे बारीक बारीक स्टँड हॉटेलां स्टार्ट जाता पळय त्या हॉटेलाचे कडेन स्टँडांचेर मिटिंगो जातल्यो कॉर्नर मिटींग. आणि सुदीप तुम्ही ॲप बेज मिटर उलयताले पळय ते खंय पावले टॉपिक? तेच सांगता न्हू एप बेज मिटर पळय मागताले पळय ते दिवचे जाणून सरकार हे 34 कोटीचे मिटर दिवपाक येयला. कळटा न्हू खंय तरी कमिशन गावपाचो प्रकार आहा म्हणून.